किती विषय घेऊन गेले तुम्ही? आम्ही आता एस टी कमिशनान येयल्ले मुद्दाम की ते दीस तुमी जाणा बोमा जो इन्सिडंट जालो हांगा आमचे जे लोकल्स आसले आमचे एस टी कम्युनिटीचे हांगा लोक आसले तांकां व्हरोन पुलिशेन दवरली थंय कुळ्याक आनी जे तेंचे थंय हाल जाले सान मेरेन तांकां दवरून धमक्यो दिले कोणाक जॉब मेळचे ना म्हणून सांगले आनी कितें तुमी असली मस्ती करूं नाका तुमी आडोवं नाका आनी अशें करून आयज तांकां कितले त्रास जाता ते तांकां खबर आहा हें आमी सरा कडेन मांडपाक गेल्ले आमी सराक सांगला की जे तेंचे इश्यूज आसा ते मातशे तेंच्या लोकेशनार येवन अंडरस्टँड कर तेंच्या वाड्यार येवन अंडरस्टँड कर कित्याक आमी आतां ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिलात त्या ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशनान कितें बरोवपाक जाय तें बरयलां बट जो मेरेन ते वाड्यार येवचे ना तो वाडो पळोवचो ना तो गांव पळोवचो ना ते हायवे खंयच्यान करता कशें करता ते लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकपाचे ना आयकचे ना तो मेरेन तेचो सोल्युशन येवचें ना सो आतां सरान आमकां अश्युरन्स दिला की ते येतले आपल्या टिमीक घेवन सेक्रेटरीक घेवन येतले थंय तेंच्या कडेन उलयतले कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा तें अंडरस्टँड करतले आनी फुडलो जो तेंचो स्टेप घेवपाक जाय तेंच्या कडल्यान डिपार्टमेंटाक बरोवपाचें ते घेतले म्हणून सद्या तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा किती त्रास केला म्हटलं तुम्ही? पळय आतां तांकां कितें केलें काल तांकां पुलिशेन गेले तांकां ओडून बसीन घातली तेंचे कोणाचे हात दुखता तांकां मागीर थंय दवरली कितलो वेळ तांकां बाबड्यान जेवण सुद्दां दिवंक ना सो अशे कितलेशे प्रॉब्लम जाले तांकां एक चेडूं आहलें ताका फाटल्यान ना तेका सांगलां की तुमी 4-5 जाणां चेडूं आसली ती यूथ आसली सो तांकां सांगता पुलीस खंय की तुमी जर हे भितर पडात तुमचेर जर केसीस जाय तुमकां गव्हर्मेंट जॉबूय मेळचो ना आनी प्रायवेट जॉबूय मेळचो ना अशें की पुलीस दिता गव्हर्मेंट जॉब कशें आनी जॉब दिवपी कोण हांगा जॉब मेरिटाचेर मेळटा हांगा जर आपल्या गांवांक लागून झगडटा आनी जर केस पडली आनी जर हेका लागून जर सरकार जर जॉब दिवपाचें आडयताले सरकाराची लॉस 19 डिसेंबर तेईसूच जाला गोंय मुक्ती दिन आमी सेलेब्रेट केला आनी ही एट्रोसिटी जर आमच्या लोकांचेर जाता आनी प्रत्येक जाग्याचेर वचून जर तुमी एस टी समाजाक हांगा डिस्प्लेस करता गोंयकारांक जर डिस्प्लेस करता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट दीस इज नॉट एक्सेप्टेड सो आतां साहेबान सांगलां आमकां की तो येतलो आनी तेंच्या कडेन मिटींग घेतलो आनी फुडलें कितें कारवाय करपाक जाय तो करतलो म्हणून सो लेट्स सी आमी होपान रावले आनी आशेन येयला की हांगा तें जातलें म्हणून सगळें सो हेतून हांव सांगूंक सोदतां फुडें आज वचत थंय एस टीचे लोकांचेरूच अन्याय जाता म्हटलें जाल्यार फुडें खांडेपारा जालें मागीर आतां बोमा चलता पयर मागीर काणकोणा खोला चल्लेले म्हणजे हे सगळे एस टी लोकांक खंय तरी त्रास करून हो सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे जावं तांकां त्रास करून तांकां डिस्प्लेस करून दुसरे कडेन व्हरपाची तयारी करता पूण हे लोकांची अशी परिस्थिती आज जेवतलो जाल्यार तेंचे कडेन परिस्थिती ना जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट जावन ते जगतले काय कितें जावं तेंगेली कल्चरल भोमा म्हटलें जाल्यार तेंगेली कल्चरल हेरिटेज आसा थंय देवळां आसा तेंगेली जात्रा जाता आनी हजारांनी लोक थंय उत्सवाक बीन जमता आज ते दुसरे कडेन व्हरून उत्सव तो करतलो काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा हो कल्चरल हेरिटेज ही गोंयची तरी तशी उरपाक जाय हेंवूय अशें आमी म्हणूंक सोदता आनी एस टी लोकांचेर खास करून अन्याय जाता हो सरकारान विचारान घेवपाक जाय एस टी लोकांचे आज लिवींग खंय तरी शेळलेलें आसा तांकां लोक जेवपाचोय प्रश्न आसा प्लस जो अशें म्हणटा जो गव्हर्मेंटाचो जो फंड सुद्दां आसता रिजर्व फंड दवरलेलो 2,600 कोटी वर्साचो असो प्रोविजन केल्लो आसा हो सुद्दां फंड हे लोकांक खंय तरी मेळना व्हडल्या प्रोजेक्टाचेर हो फंड यूज जाता आनी एस टी लोकांक खंय तरी डिप्रायव केल्ले आसा हें जावपाक जायना म्हणजे खंय तरी एस टी लोक दिसता काय कितें अन्याय करप बाकी लोक सगळे स्ट्रॉंग आसा काय कितें तें दिसता म्हणजे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हे लोकांक न्याय दियात आनी फुडल्यो गजाली करता आसतना विचार करून करात इतलेंच आयचे कडेन आमी सांगूंक सोदता तुमकां कितें केलें तें सांग आतां ते काल पयर आमकां ते येयले सगळे आनी इताल तिंका आमी तुमी कितें करताले हांगा थंय तर आमी नंबर घालूं येयले म्हणलें ते झाडांचेर आमी सांगलें तुमी नंबर घालूं नाका आमचे कोर्टां चलता तेन्ना कोर्टाचे येतकीर तुमी मागीर तुमचें कितें तें करा आनी आमच्या खंयच्यान रस्तो वयता तो आमकां दाखयात आमकां हो रस्तो नाका देवळां वयता सगळें वयता आमचे घरांय वयता आमकां बायपास दी अशें म्हणटकीर तेणी आमकां सगळ्यांक भरून धरून भितर उडयली अशें ओडून तेणीच सांगलें कोणी आसतलें आमचें कोण तरी आहा तो आमदार जाल्यार आमदार आमचे मत्ता येतालो पांये पडटा नमस्कार असो म्हणून आनी आतां आमी दीसभर पुलिशे वळवळली जाल्यार नमस्कार खंय गेलो तो आमचो आमदाराचो हां
आमदारनं पांये पडून गेलो तो दार धरून गेला आनी आतां एकूय दीस ना आनी काल आमकां दीसभर पयर भोंवडयल्यार ह्यो फोन सुद्दां करूं ना आमचे कडेन म्हणटा तूं फोन ना आसा तेंचे कडेन सुद्दां तेणी फोन करूं ना म्हळ्यार हो आमदार आतां आमकां हेन फुडें कितें करतलो तो हाडटलो शेवाळी आनी आतां पळय कशें उडयलां आमकां थंय तशें वाद करतलो आमचे कडेन आनी शेवाळी हाडटलो खल्लीतलो रस्तो करतलो आमकां भायर उडयलो खंय रावपा आमी भुरगीं बाळां घेवन आमचे कडेन येदे व्हडले घर बांदूं जाता आमी कोण शेतां काम करता आनी खंय वयता तें आमी पोट भरता तरी एकतर कळना आनी कसलो आमदार हो आमकां आमदारान येवन आमकां दाखोवं जाय बाय ही पळय आं इकडे वयता आमी बायपास काडटा तुमकां जाय तशेंच करूं जाय न्हू तें आमकां गांवांत नाका तें तूं करून आनी गांव उरतलो खंय आमचो लोकाल गांवां गेल्यार आमकां घेता गांठयां घेता तेणी चिंतलां घाटी सगळे हांगा भरूंक आमची शेतां सुद्दां पुरयलें माती घालून बनसतारी आनी गोंयचे लोकांक खंयी चला मळा अशें तेणी चिंतलां म्हणून तो काल येवना म्हणजे पळय मात सुद्दां तेणी वासपूस घेवना की फोन करूं ना बाबा ती गेल्या ती आसा काय मेली म्हणून माझे नाव पुतू गावडे आम्ही पयर एक ग्रामपंचायत मिटींग घेतली आणि सरपंचाक विचारले आमच्या वांगडा पंचायत आसा काय म्हणून ते आसा म्हणून आसा म्हणटकीर आमी ताका घेतला आमच्या हेजे कडल्यान अपॉयंटमेंट घे कोणा कडल्यान सीएमा कडल्यान तेणें घेता सांगलें तेणें एक लेटर केलें म्हणटा हाडून ते दाखयता मागीर अजून सीएमान आमकां बाबा मेळटा म्हणून सांगलें ना इतलें करता म्हणटकीर आमकां PWDच्यान एक लेटर येयलें की आमी फाल्यां झाडाचे नंबर घातले रस्तो वायंडिंगेक मार्किंगे घेतले म्हणून आमी परत पंचायतीन गेले आनी सरपंचाक सांगलें ताका लेटर कर आमची कोर्टान केस आहा आमची फाल्यां 20 तारखेक डेट आसा तर ती डेट सोडून तुमी मागीर केन्नाय येवचें अशें म्हणून तांकां आमी परत लेटर केलें इतल्याक येयलो आसतना सुद्दां ते पळय ते पुलीस फोर्स घेवन भोवमान येयले आनी मेजपाक लागले ते मेजपाक तांकां आमी सांगलें तो इंजिनियर कोण येयलो ताका विचारलें आमी तो आमकां पयलीं तो प्लॅन दाखय आनी कितलो वयतलो तो रोड तो दाखय आनी मागीर तुमी येता आमी घरा वयता अशें सांगल्यार तो तकलीपणां घालता आनी तो PI आहा तो आमकां आन्सर दिता ते PIक सांगलें तुमी येयल्यार प्रोटेक्शनाक हें काम तुमचें न्हू हें काम म्हणल्यार तेजें तो PI आमकां आन्सर दिता तेच्या नंतर ती कोण बाई येयली ती विचारलें तुमी आमच्या गांवांत ती नांवां पळय गॅजेटान घातल्या सगळीं शेतूय घातल्या घरां तो 140 सगळें फूल घातल्यात ती म्हाका डायरेक्ट कोर्टाक चल म्हणून हांवें म्हणटा तूं फोर्स दिता म्हाजें स्वताचें घर तुमी हितून गॅजेटान घालता आनी म्हाका कोर्टाक चल म्हणून सांगता फोर्स दिता काय म्हणटा तकलीपणां घालता आनी अशें विचारता आसतना ते झाडाचे नंबर घालपा येयले नंबर घालून येता की आमी तांकां तुमी घालूं नाका म्हणून अशें म्हणटा तुमी गाडयेन बसा म्हणून पयलीं वचून हांव बसलो गाडयेन वरां खंय व्हरता म्हणून मागीर सगळे लोकांक घेतले आमी आनी थंय व्हरून तळमळून मारले तितून म्हाका बायपास केल्लो आसा जे पुर्तुगेजान करूं ना इंग्रजान आमी नाका पुर्तुगेज म्हाका खबर हांव 53 जन्मा येयल्लो आमी ते पयशे सुद्दां खर्च करून खाल्यात हे जे तिणी केलें ना ते अत्याचार आयज आमकां हे मेळपाक दुसरे आमकां बाबूसो गांवांत पयर निवडून येयलो मडकय मतदारसंघात हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो तो म्हाका घेवन भोंवतालो तेजे कडेन नो पयसो घालून तेणें हांगा बंगलो बांदलो तेजे बंगल्याचो काम हांवें स्वता म्हाजे पयशान करून घेतला आनी हो आयज एक नवो मिनिस्टर आमच्या जातीचो जो येवन तो आमकां त्रास करूं लागलो म्हणटकीर एका मिनिस्टरान आमकां त्रास करून आयले मेले पब्लिके कोणाकूच त्रास केले ना आनी वायज आमच्या ST समाजाचो निवडून येवन वायज आमच्या STच्याकूच अशें त्रास करता हो आतां खंय वचपाचें फाल्यां तुमी म्हणटा आमकां पेपर घेवन या आमी भाटकाराच्या भाटांनी घरां बांदून चडशे गोंयकार तुमकां खबर आसतली भाटकाराच्या भाटांनी घरां बांदना तेजे कडेन जमनी पेपर आहा ना फक्त टॅक्स भरते आसता आमचे कडेन तरी आसतना आमकां भाटकारान दिल्लें आसा कोर्टांतल्यान दिलें मामलेदारांतल्यान दिलें आमी मुणकार म्हणून ते तरी आमचे कडेन आसा पूण सगळ्या कडेन ना न्हू तें आतां तुमी दुसऱ्या गांवांक खंय दिलें नंतर आमी कशें जगतले आमचें सगळें कल्चरूच हांगा भोवमानात तें देवूळ आसा देवळां 2-3 आसा सगळे उत्सव जाता हे जाता 60 मिटर मेजून दाखय म्हणल्यार तो दाखोवंक तयार ना 4 घरां वयतले म्हणटा रस्त्यार उबो आतां मोडटलो म्हणटा तुवें म्हाका सांगपाचें तो मोडटलो ती 4 घरां 60 मेजून दाखय आमी सामकें म्हणल्यार घरा वयता आनी हांव ना हांगा झगडाकूय ना कित्याक करता हें काम तें रातचें येता मार्कींग करता एके सायडी बावंड्री घालता दुसरे सायडी घालप न्हू कायद्यान ती दाखयना ते दुसरी पेपरार दाखयली न्ही दुसरे घातले जाल्यार आमी बोवाळ करताले न्हू अशें आमच्या आमदाराचें चल्लां सरकाराचें अशेंच चल्लां हे आमचे बाय असले ते गेल्ले थंय तेंच्या वांगडा आनी यूथ असले सो तांकां कितें सांगलें मातशें फुडें सर आमकां म्हणपा लागले तुमी सायडीन सरा आतां तुमचेर कंप्लेंट जाली ना तुमकां प्रायवेट न्हू गव्हर्मेंटूच जॉब मेळपा ना म्हणपा लागले पण तांकां कोणी हक्क दिला आमकां हे करपाक जॉबाचे तांकां कोणी हें करून ना आमी आमची देवळां आमकां वाचोवपाक जाय घरां वाचोवपाक जाय म्हणून आमी झगडटा पण ते आमकां हें करता कित्याक की आमी वचपाक जाय म्हणून पण आमी वचना आमी तांकां सांगलें म्हटल्यार आजून कोणाक तरी दिला काय म्हणून तेंच्यांनी जॉब इतल्या पर्यंत समज तिने आता पळय आमची घरां गॅजेटाचेर काडली शेतां काडली
जाल्यार तिणें आमकां पयलीं लेटर दिवपाक जाय आसलें न्ही जाल्यार बाबा तुमचें अमकें वयता तुमी अमकें हें करता सांगपाक जाय आसलें आमकां कितेंच सांगना डायरेक्ट आमचें नांव पेपर काडून दिलें मागीर आमी कितें करपाचें सगळ्यांक पेपर वाचूं येता अशें ना आमचे सारकेलो कोण आसा तो वाचतलो ह्या आई बी आसा ते कितें वाचतले तांकां जेन्ना पळय लोकांनी सांगलें तुमच्या आतां घरा वयता तेन्नाचे न्ही पळय ती बरी ना सदां आतां ते तांकां दोतोरागेर व्हरपाक जाय मागीर तांकां कितें करपाचें काल आतां तिका आमचे बुधवार दिसा हें जालें रस्त्याचें जाल्यार तिका प्रेशर नाशिल्लो प्रेशराचेर पावली ती डायबिटीज पावली तिका आतां हितून कितें ओडला हातीक त्रास जाले 108 जर तांकां दोतोरागेर गेले जाल्यार ते रिसीट बिसीट दिल्या तेजेर नंबर ना कांय ना दोतोराचेर तांकां डेट आसपाक जाय दोतोरान दिता ती तेंचें नांवां आसपाक जाय कांयच ना एक तेंचे कडेन सादी तांकां गोळी दिवपाक जाली मागीर हे आनी आमच्या गोंयकारांक कशें हें करतले आतां वता तुमचं कसं ती ओढली तुका आमची कॉन्टिनेंटाची घरां न्हू पयलूची म्हणून आमी काडले ते बरे काडले दीस आनी आतां भुरगीं बाळ कितें करताले बायलांक भुरगीं बाळ पळय आशिल्ली न्हू ते धांवले म्हणटकीर हांवूय उठलें आनी गेले हे कोंकणी पळोवचें ते पळयताले आनी हांव गेलें वचना फुडें दोगां धरून ओडून व्हरता गाडये दोगां धरून ओडून व्हरता पुलिसां बायलो मागीर हांव गेलें हांव भुरग्यांक पळयत पळयत म्हाका अशी धांवकुलां धरली ते सामकी वळी कशी केली आनी गेले म्हाका गाडये आजकाल मागीर मोठो म्हाजो आनी काल म्हाका दीस बसून आनी व्हरोन थंय म्हणजे तूं चिकसार व्हरोन म्हाका हेका हिंदुजांव गेली आनी बरोवन दिलें फोटो काड म्हणून हाडली आनी धाडले हाडले मागीर आमकां आमचे भुरगे आसा आमी काडले ते बरे काडले न्हू ते भुरगे आसा हेंकां म्हणून घालतले आमी ना दिसा आनी हांव ल्हान आई आनीक कोण उलयता सांग अशी फुडें यो कशी मदीं आमी भोंवळा जाता म्हणून धांवली आमचे भुरगे गेले न्हू सगळे कोण म्हणून लागले सगळ्यांक भरून व्हरता आमी धांवली आनी हांव वचोन अशें पळयता आनी म्हाजे हे हाती धरला आनी हे हाती धरला आनी ओडटा सामके आनी म्हाका हा प्रेशराचें आगो म्हाका व्हरो नाका म्हाजे भुरगीं बीन कांय ना म्हाजे कडेन व्हरो नाका हें खंयचें धरिना वो सामको धरून आमकां ओडला आनी म्हाका सामकी सामकी कितें जाता दोनी हात आनी तितून गुवळ येता म्हाका सामकी ओडलें आनी बसयलें आनी कडेन इल्लें उदक आशिल्लें हांव पिलें भितर व्हरोन बसयलें गाडयेन गेली बसयलें उदक पिलें आनी बसली आनी आमकां पळय म्हाजे दोळो आसा पुलीस स्टेशन फोण्या आहा हाची व्हरोन फुडें व्हरोन घातली आनी थंय घालतकीर कांयच ना हॉटेल ना कितें ना आमकां पोटा भितर आमचें प्रेशर वाडलो मागीर तो 108 गाडी आयली तो येले प्रेशर पळयलो आदी म्हाजे सकळ मारता नाल्यार प्रेशराक वाडलो म्हणूं लागलो आनी म्हणलें गुळी दी म्हाका गुळी ना म्हणूं लागली गुळी ना आनी मागीर म्हणलें आमकां 108 फोन कर आमी कशें करतले 108 फोन कर तुमी करा मागीर तो पुलीस येयलो 108 फोन केलो आनी तितून घातल्यान तिस्कार हाडले आनी खूब वाडलो म्हणूं लागलो मागीर तिणी म्हाका एक गुळी दिली उदक दिलें न्हिदून रावयलें सगळें तपास केलो रगत काडलें आनी कांयच तो बरोवन दिवना आनी चला म्हणलो मागीर ते बाबडे आमकां व्हरोन येयले आमगे भुरगे आनी मागीर आमी येयले गेली आनी कितें सांगलें आमकां एकट्या सुद्दां हात लाव नाका येयली तीच म्हाज्या हाती अशें घट धरलें हात लाव नाका म्हणलें आमकां व्हरपा जाल्यार आमी चलोन येता अय तूं सुबेत उलयता बी काय म्हणून लागलें हांवें म्हणलें सुबेत कितें हांवें म्हणलें कोणा मारूं ना चोरूं ना आमी म्हणलें चलोन येता म्हणटा आसतना हाती धरलें हांवें झोडपून उडयलो हात आनी तेन्ना मागीर म्हणून लागलें आमकां सगळीं चलात आनी थोडे आमकां घर चला बायलांक थोडे हेल्पळ वय तिंका म्हणटा घर चल
आणि आम्ही म्हणले एकटी सुद्धा वयच्या ना सगळी गोशी भरून म्हणले आम्ही वयतली व्हरता थंय सुद्धा आणि त्या दिसाच्यान आमचो जीव बरो ना म्हणजे हे आमकां सगळें सोपमूकूच सोपल्या सुटल्या भायर कोणीच आमकां एक फोन करून विचारूं ना तुमी आसा काय थंय मेली म्हणून एक एक उदका बाटली दिल्यार जालें एक एक केळी दिल्यार जालें एक एक संत्र दिल्यार जालें पोट भरलें आनी आतां तेन्नाच्यान जीव बरो ना हिंगाच कितें करपाचें कितल्यांक येयल्ली तुमकां पुलीस आमकां 12 म्हणल्यार 11 11:30 सुमार ह्यो जालो आमचो गोवा आनी दनपारां जेवणाक बिवणाक जेवण बिवण कांयच ना आनी मागीर येयल्यान कितल्यांक तुमी येयले आमी घरा कडेन 5:30 जावन पावले 5:30 जावन पावले येल्ले त्याच जाग्यार देवयले आमी म्हणलें आमकां मातशी फुडें देवय आमच्या वाड्यार पूण येल्ले त्याच जाग्यार देवयले आमकां मालपी ऑर्डर अर्दई थंय फुडें व्हरपा जाल्यार आमी थंय देंवन आनी चलोन येयली जाम जाली आनी चल तरी आनी मागीर येताना तेंच्यांनी पावयले तुमकां काय आमकां पावना याला थंय सोडली लिंचान पावल्यान ती व्हडली गाडी आली हॉस्पिटलान आमकां ती आनी सोडले थंय देंवयले आमकां मागीर आमी भुरग्यांक फोन करून आमकां घरा कडेन येल्या तिणी कितले पासून केले जात आमी आतां मरपाकच उठले आमी रस्तो गांवांतल्यान व्हरोन कशीच दिवपा ना आमी रस्त्यारच रावतली मेल्यार जाता आमची भुरगे बाळ आसता वयताले खंय ते खंयच्यान बायपास काडून पूण आमची एकूच म्हणणे आमकां गांवांतल्यान रस्तो नाका आमचो आसा तशेंच आसूं ही आमची मागणी तशेंच तेंच्यांनी कितें केल्लें नवरात्र ते चवथ जाता तेन्ना ते येयले जाल्यार आमी तांकां कितें विचारलें तुमी बाबा कित्याक येयल्या ते म्हणपा आमकां आतां मेजपाक जाय सगळें थोडे पुलीस हाडले तेंच्यांनी ते आमचे भुरगे आसले थोडे तेंच्यांनी कितें केलें तांकां विचारपाक लागलें न्ही मेजता तांकां विचारपाक लागलें जाल्यार ते कितें करता तांकां विचारता म्हणून पुलीस आन्सरां दिता पुलीस आन्सरां दिवपाक लागले जाल्यार तेंचे अशें करता करता तेंचे कशेंच मिटना आनी जो कोण मेजपाक येयला तो गाडये खाशींतल्यान गेलो आनी सायडीन रावलो मागीर ताका आमी कितें विचारलें तूं हांगासर कित्याक रावला रे तूं कितें करूं गेला आपूण मेजूंक गेल्लो म्हणटा मेजूंक गेले तुका कितें डॉक्युमेंट आसा ते आमकां दाखय मागीर आमी तुका मेजूंक दिता तुका कोणी धाडला आमदारान बी धाडला ते आमी तुमकां सांगूंक शकना म्हणपा लागलो सांगो तर शकना तुमी तुमचे वाठाराक म्हणलें आनी तुमी हांगा रावनाका मागीर त्या गाडयेन बसले आनी तेंचे वाटेन नीट गेले मातशें पुलीस मातशें थोडे रावले तोडकान आनी ते गेले जर तांकां कोणी धाडून आसले जाल्यार ते आमकां अशें सांगचे नासले तांकां धाडला म्हणून ते नाटकां करता न्ही जाल्यार तांकां आनी आमी कितें करपाचें आतां तेणी सरान अश्युरन्स दिला की ते येतले थंय ते स्पॉटाचेर गांवांत तेंचे येतले तेंच्या कडेन उलयतले सेक्रेटरीक घेवन सर येतलो म्हणून तेणी सांगला आतां पळयता आमी ते केन्ना येतले आनी मागीर ते येयल्या उपरांत तो रिपोर्ट करून मागीर जे डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जे बरोवपाक जाय पळय तेंच्या सायडींच्यान ते बरयतले म्हणून आमकां अश्युरन्स दिल्या ओके